एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट केला म्हणल्यार नवीन अशें कांय जावना, फक्त कावन्सील डिजॉल्व जालें आनी कावन्सील डिजॉल्व जाल्यार कितें खातीर खबर आसतली की तेंचो पिरियड सोंपला म्हणून. म्हणजे जीं कामां पळय ऑलरेडी चलता त्या कामांक कांय बाधा येवची ना. आतां जी नवीन कितें पॉलिसी डिसिजन जावपाचें आसता तें कावन्सील घेता आनी त्या खातीर आमी तसलीं कामां आमचें एक न्यू पॉलिसी डिसिजन घेवपा सारकीं कामां आमी करचें ना. पूण समजा जर एमरजंसी जाय पडली जाल्यार थंय आमी गव्हर्मेंटाचें अप्रुवल घेवन करतले. पूण सहजां ताका आमी हात लावंक वचना. म्हाका जायते लोक विचारी की आतां सगळें बंद पडलें काय म्हणून. तशें कांय बंद पडना. जें चलना तें चलतलेंच सगळें आनी खंयच बाधा येवची ना. कसल्या कामाक बाधा येवची ना. लोकांक जी सर्वीस मेळूंक जाय ती सगळी मेळटली, स्मुथली मेळटली, कांयच प्रॉब्लेम येवचो ना. आनी कोणाक कितें प्रॉब्लेम आसा सांगचें न्ही. जे कितें इश्यू म्हाका हांगाच म्हणून वतात ते गोंयभर सगळ्या मुन्सिपालिटींनी पंचायतींनी चलतात न्ही. आनी जी कितें सिस्टम चालू आहा ती कित्याक आमी ती चालू करतलीं. कांय बंद पडचें ना तशें. लोकांचो मनान तो एक भंय आसता की ना तशें कांय आसना. तशीं खंयचीच कामां जी पॉलिसी डिसिजन चालू जाल्लीं आसा ऑलरेडी जाल्लीं आसा स्मूथ चलता ती तशीच स्मूथ चलतली. हितून कांयच बाधा येवची ना. आसा तो एकदम एक्सपिरियन्स मनीस आसा. भरपूर काम केलेलें आसा आनी ताका भरपूर अनुभव आसा आनी लोकांचे प्रॉब्लेम ताका कळटा. म्हणटकीर लोकांनी भिवपाची कांयच गरज ना. तो ज्या पद्दतीन काम जावपाक जाय त्या पद्दतीन करतलो एडमिनिस्ट्रेटर.